सो ते तुम्ही आनी एक मुद्दो काढलो नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हराचो तुम्ही वयर दिल्ली लावन दवरले आनी तेजें डिसिजनूय आतां येयलां. हांवें पळय रिटर्न ऑफ आर रिवर्स हांवें हें पार्लमेंटान बील मांडलेलें आसा. हांवें सांगूंक ना कोणाक, कित्याक एक हें आसा की हांगच्यान BJP कितें हें करून ताका बाबा फुडें व्हरोंक दिनाका, बट इट इज ऑलरेडी लिस्टेड. इट वॉज अपलोडेड ऑन 6 नोव्हेंबर. आनी तातूंत हांवें मांग गेल्या आमचे ह्यो 6 रिवर्स पळय गेल्या, यू हॅव गॉन इन वायलेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर. इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फेडरलिझम. जाल्यार आमचे 6 रिवर्स have been taken just because at that time Chief Minister Shri Lakshmikant Parshekaran एक लायन बरोवन दिले, we have no objection to that. ना, ताजेर भासाभास जावपाक जाय, असेंब्लीन डिस्कशन जावपाक जाय. वी हॅव टू हॅव डिस्कशन ऑफ डिफरंट स्टेक होल्डर. फिशरमॅन इनवॉल्ड आसा, आमचे शेतकामती सायडीक टॉडी टॅपर सगळे इनवॉल्ड आसा. कोणाकूच कन्सल्ट करूंक ना. आतां कितें डिसिजन येयलां न्ही तेतून. सो दॅट ज्युरिडिक्शन वील बी विथ स्टेट. ते कितें कंडिशन जाता, कशें आसा, कितें. माय बिल इज व्हेरी क्लियर. रिवर्स दॅट, लॉक स्टॉक अँड बॅरल. आमचे नवयो आमकां दिया. रिस्ट्रिक्शन वा कंडिशन ना. नो कंडिशन. पयलें आशिल्लें तशें. आमकां तर कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाय, खंय तर सम बँक्स बांदून हाडपाक जाय जाल्यार आमी मागतले तुमचे कडेन पयशे दिया तुमी सरकाराक, स्टेट गव्हर्मेंट, विच एवर स्टेट गव्हर्मेंट इट वील बी, विच एवर पार्टी. बट आमचे न्हंयो आमकां दिया. आमी न्हंयो मानचे लोक पुजा करतात, मानतात. डोंट प्ले विथ आर सेंटिमेंट्स. दीज आर आर लायफ लायन्स.